विसोपरांत तुमकां येवकार। गवाणे हरिजन वाड्यावयल्या लोकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदनपत्र वाळपयच्या मामलेदाराक भेटयले। निदान नळाचें उदक, लायट अश्यो मूलभूत गरजो तरी मेळोवन दिवच्यो अशी लोकांची मागणी आसा। फाटलीं कितलींशींच वर्सां हे लोक बिन लायट आनी बांयच्या उदकाचेर आपले जीवन जगता। नळाचें आनी लायटीचें कनेक्शन तांकां अजूनय दिल्लें ना। वाळपयच्या नाडेक्स गोवा खातीर निलेश परवार। लायटी बी केन्नाच्यानूच ना का? लायटी केन्नाच्यानूच ना। लायटी बी ना, इस्कॉल बसयना, नळ ना, कितेंच ना। तो आमचे हेंच घेयत ना। मागीर कितें तो एक दिता म्हणटा आनी मागीर येयना, ते मोत वॉटींग आसा तेन्ना ते पावट मारता, मागीर ते पावटूच मारिना ते। आमी कित्याकूच ते येयना। नळ ना, टॉयलेट ना, कितेंच ना, नळ ना, संडास ना, गॅस ना, कितेंच दिना ते आमकां। आजून ते आतां आमचे बाकी घेवचे, कित्याक आमकां तुमी हेल्प करपाचो म्हणून आमी आतां फुडें सरल्या, त्या खातीर आमी फुडें सरल्या आनी आमी आतां हांगा पांय धरले भाऊचे या। आमी जेन्ना त्या भागान विजीट दिली तेन्ना कळोन येयलें फक्त लायटीचो प्रश्न न्हू, तेंचो खूब प्रश्न तांकां बेजीक जी नीड आसा, जे जे मूलभूत जे तेंचे प्रश्न आसा ते तांकां सरकाराची दरबारसून केन्नाच तांकां ती सोयी पावोंक ना। सगळ्यात मोठो प्रश्न हेंचो उदकाचो आसा। 16 सुमार घरां आसा, आजून एकू घराक 50 वर्सां जाली तांकां एकू घराक तांकां उदकाचें कनेक्शन ना, पब्लीक टॅप वॉटर ना। सरकारान तांकां शेती खातीर बांयो बांदून दिल्ल्या 25 वर्सां पयलीं, 4-5 बांयो आसा, म्हणल्यार आजून 25 वर्सां जालीं तेजो केन्नाच मेंटेनन्स करूंक ना। ते उदीक आतां ते पिवंक वापरता, ते केन्नाच तेजें क्लिनींग करूंक ना। पंप हावज आसा, पंप हावज आसा म्हटल्यार पंप हावजान पंपूच ना आजून मेरेन, आनी कोणाक तेजें लक्ष दिवंक ना। हे सगळे जे प्रश्न वॉटर कनेक्शन, लायटीचें कनेक्शन, बांयेचें मेंटेनन्स, बांदकाम, तांकां रस्तो सारको ना त्या तेंच्या गांवाक। 20 भुरगीं आसा, बालरथाचो कितले फावटी डिमांड करून तांकां आजून बालरथ प्रोवायड करूंक ना। तेंच्या गांवान आजून बस ना। मागीर गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट ना त्या रिजन वाड्याच्या लोकांक, जे खरेंच SC कम्युनिटीसान येता, सामके फायनान्शियली बॅकवर्ड आसता, तांकां गव्हर्मेंट सर्विसीस प्रोवायड करूंक ना। तांकां मसुंडीचो एक मोठो प्रश्न आहा, हो रिजन वाडे आनी जे धनगर वाडे आसा तरी मसुंडीचो सगळ्याकूच प्रॉब्लम आहा। तांकां आजून गव्हर्मेंटान कितें स्टेप घेवंक ना तांकां मसुंडी दिवपा खातीर, आनी तांकां जबरदस्तीन मागीर तांकां जंगलांनी तांकां आपले रिच्युअल्स करपाचे पडटा। तांकां आयज गव्हर्मेंट स्वच्छ भारत अभियान करता, टॉयलेट फेसिलिटी देशभरान सगळ्यांक पावयता, म्हटल्यार 50 वर्सां जालीं हांकां टॉयलेट, कोणाकूच टॉयलेट ना, ओपन डिफेकेशन करपा पडटा तांकां। हो एक मुख्य प्रश्न आहा तेंचो। तांकां खोतोड्यान हेल्थ सेंटर आसा, हेल्थ सेंटर आसून तांकां जाय त्यो सोयो मेळना, म्हणून तेंच्यांनी थंय सुदारणा आहा तेजी सरकारान। प्लस ग्रामीण उर्जा योजना खाली जे गॅस सिलिंडर्स मेळटा ते आजून एकू घराक तांकां मेळोंक ना। म्हणून आयज आमी विलेजर्सांनी, सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आसा की तेंचे एकूच प्रश्न ना, जे एकाच डिपार्टमेंटाचे प्रश्न न्हू, हे खूब कन्सर्न डिपार्टमेंटान लागता। मामलेदारां कडेन आमी निवेदन दिलां की तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट करचें सगळ्या डिपार्टमेंटान की तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो फेसिलिटीज आसा ती 50 वर्सां सुमार जाली तांकां कांयच मेळोंक ना फेसिलिटीज, ती तांकां मेळची म्हणून। आनी सद्या सगळ्यांत म्हत्व दिवचें तेंच्यांनी की उदका खातीर तांकां नळाची पायपलायन सुद्दां थंय पावल्ली आसता गांवान, अशें न्हू की पायपलायन हांगा हाडपाची गरज आसा, तर पायपलायन घरा कडेन तेंच्या पावल्ली आहा, तेंच्यांनी कनेक्शनां दिवंक ना। म्हणून तांकां सगळ्यांक टॅप वॉटर कनेक्शन दिवचें हो तेंचो सगळ्यांत मुख्य प्रश्न आहा। आनी बाकीची जी फेसिलिटीज आहा, जेंचे रायट्स आहा, तांकां एम्प्लॉयमेंट म्हणा, तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स म्हणा, तांकां बांयचे तेंचे मेंटेनन्स म्हणा, रोड म्हणा, कदंबा सर्वीस, बालरथ सर्वीस, एम्प्लॉयमेंट, मसुंडी, टॉयलेट, हेल्थ फेसिलिटी, गॅस कनेक्शनां, हेजेर कोणानूच अजून लक्ष दिवंक ना। तेंच्यांनी कितलेच फावटी पंचायतीक ह्यो गोश्टी मांडल्यो की ते एज्युकेटेड ना म्हणून ते सगळे प्रोसेस करूंक पावना। तेंच्यांनी कितलेच फावटी तेंच्यांनी पंचायतीक कळयलें, म्हटल्यार अजून कोणानूच तेजी गांभीर्य घेवंक ना।